नमस्कार. प्रोडंट मिडियाच्या खबरां चित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. कुठ्ठाळचे उमेदवारी खातीर चर्चिला नेट धरिल्ल्यान काँग्रेसी मुखार संकट. काँग्रेसीन थारायली 3 नांवां. काँग्रेस जाल्यार दुसऱ्या तिकिटाचेर रावपाचो चर्चिलाचो विचार. भाजपाचो एलिनाचेर शिक्को. गोंय क्रिकेट अकादमी आसा सरकारी जमनीर. पंचायतीच्या परवान्याची गरज ना. जीसीएचो अध्यक्ष नार्वेकाराचो दावो. नार्वेकार म्हणटा शिक्षण खात्याचे इमारतीकय ना परवानो. चेतन देसायाची चवकशीची नाटकां. गोल्डन जुबिली डेव्हलपमेंट काउन्सिलाचो गोवा विजन 2035 अहवाल 1.5 म्हयन्या भितर सरकारा कडेन. मंडळाची बिरेस्तारा जाली म्हत्वाची बसका. विजन मसुद्याचेर वांगड्याच्यो सुचोवण्यो. बांबोळे सुपर स्पेशालिटी प्रकल्पांतल्यान एलबीट सरता भायर. सरकाराची मान्यताय. विश्वजीत राणेच्या कार्यकाळांत भलायकी खात्यान केल्लो कोंत्रात घुसपा गोंदळाचो म्हणून भाजपान काडिल्लो आवाज. आनी खेळा मळार गोंयांत अर्विल्लें प्रशिक्षण केंद्र सुरू करपाचो एआयएफएफाचो प्रस्ताव. सरकारी सकारात्मक पूण प्रस्ताव जाय लेखी म्हणटा एशेजीचो कार्यकारी संचालक एल्विस गोम्स. खबरो विस्तारान. कुठ्ठाळचे उमेदवारी वेल्यान चर्चिला नेट धरिल्ल्यान काँग्रेसीचेर संकट आयलां. काँग्रेसीन सध्या 3 नांवां थारायल्यान तातूंत चर्चिलय आसा. ही नांवां घेवन बिरेस्तारा प्रभारी जगमीत सिंग ब्रार आनी सुधाकर रेड्डी दिल्ली गेले. काँग्रेसीन स्ट्रेट फायटी खातीर यत्न चलयल्यात. मात चर्चिल काँग्रेस ना जाल्यार हेर तिकेटाचेर रावतलो म्हूण पेटला. इतले मजगती प्रदेश भाजपान एलिनाक उमेदवार म्हूण थारायल्या. तिच्या नांवाची घोशणा दिल्ली सावन जातली. काँग्रेसचे गोंय निरीक्षक जगमीत सिंग ब्रार आणि सुधाकर रेड्डीन वेर्ण्या एका हॉटेलांत कुठ्ठाळेच्या ब्लॉका बरोबर बसका घेतली. बसकेक प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार, केपेचो आमदार बाबू कवळेकार, बायलां अध्यक्ष संतिया डिसिल्वा आणि रेमंड डिसा आशिल्ले. कुठ्ठाळेच्या उमेदवारी खातीर काँग्रेसी कडेन सध्या 3 नांवां आसात. ती नांवां हायकमांडाक पावतलीं. ही 3 नांवां घेवन ब्रार आणि रेड्डी दिल्लीक वचपाक गेल्यात. रेड्डी आणि ब्रार हांणी काँग्रेसचे जे दिग्गज आमचे फुडारी आसात तांची सगळ्यांची मिटींग घेतली. मिटींग म्हणजे मेळप केल्लें आसा. विशेष करून कोर्तालीम जे आसा पळय न्ही, कोर्तालीमचे हे ऑफिस बेरर्स, पक्षाचे कार्यकर्ते हांची सगळ्यांची बरोबर बैठक घेतली. तांचे व्यक्तिशा वेगळे वेगळ्याचे व्ह्यूज जाणून घेतले आणि त्या अनुसार मागीर एक सादारणशी 1, 2 ते 3 नांवां तशें मुखार आयिल्ले आसात. ही नांवां सादारणशी 14-15 तारखेक कळटली. म्हाका दिसना की चर्चिल इतलें हेस्टी डिसिजन घेतलो अशें. काँग्रेस पक्ष सोडपाचें, दुसरे पक्षां वचपाचें वगैरे म्हाका दिसना. जरी मिडियाचेर हांवें वाचलां, आयकलां, म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की तो काँग्रेस पार्टी रावतलो अशें. काँग्रेस पार्टी तशी बरी, मात काँग्रेसीच्या कांय फुडाऱ्यांनी आपल्याक दुखयला अशें चर्चिल म्हणटा. तो म्हणटा कुठ्ठाळच्या लोकां वांगडा उलोवन आपूण खंयच्या तिकेटीचेर वेंचणूक लडोवपाची तें थारायतलो. गोंयचे वेंचणूक निकाल सामके निराशाजनक म्हणपाची प्रतिक्रिया बुधवाराक काँग्रेसीची अध्यक्ष सोनिया गांधीन खासदारांचे बसकेंत उक्तायल्ली. एन्थनी कमिटीच्या अहवालांतय काँग्रेसीचे तिकीट वांटपावयल्यान फुडाऱ्यांची बरीच खरडपट्टी काडल्या. चर्चिलान तिकेटी खातीर परतय चेपण हाडपाक सुरवात केल्या. जाल्यार काँग्रेस स्ट्रेट फायट जावची म्हूण यत्न करता. हे फाटभुंयेर काँग्रेस गोंया खातीर नवी कितें पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी करता हे कुठ्ठाळची उमेदवारी कोणाक मेळटा हाचे वयल्यान कळटलें. इतले मजगती कुठ्ठाळेचो उमेदवार थारावपा खातीर भाजपाची एक बसका बिरेस्तारा पार्टीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच्या अध्यक्षतेखाला जाली. ह्या बसकेक माथानीची घरकान्न अलिना साल्ढानाचे एकटेचेच नांव फायनल जालां. भाजपान ते पक्षाच्या फुडाऱ्यांक दिल्ली धाडून दिलां. माथानी बाबाची घरकान्न अलिना साल्ढाना जी वेवसायान अध्यापिका आसा, हिचें नांव हे एकमतान ठरलेलें आसा. तशें ऑफिशियली उमेदवारी अशी आज आमी म्हणूं शकना, कारण हे नांव आमी इमिजिएट आतां फॅक्स करून राष्ट्रीय अध्यक्षाक वता. पार्लमेंटरी कमिटी आज बसतली आणि आज रातचे उशिरा पर्यंत ह्या नांवांक नोड मेळटलो. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार, शिरोडेच्यान विवेक प्रभू
मडगांवच्यान समीर भट आणि चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी. गोंय क्रिकेट अकादमी सरकारी जमनीर आशिल्ल्यान ग्रामपंचायतीचो परवानो घेवपाची गरज ना असो दावो जीसीएचो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकारान केला. अकादमीक लागून आशिल्ले शिक्षण खात्याचे बिल्डिंगे खातीर शिक्षण खात्यान पंचायतीचो परवानो घेवंक ना अशें नार्वेकारान सांगलें. चेतन देसायाक जीसीएचेर येवपाचो आसा म्हूण तो चवकशीचें नाटक करता असो आरोपूय नार्वेकारान केलो. He had returned to the bank, but bank did not accept that order of his. No financial transaction was stopped. So it is not that GCA has stopped anybody coming from here. Members come, life member come, club members come, everybody come. The notice has been put, avoid strangers coming into Goa Cricket Association ground, disrupting, maybe misbehaving with the children, because there are a lot of children who are under 12. He had never written to GCA that he's been appointed a chairman of a committee by the registrar. But all the reports we were reading through the media, and when he said he'll be here on the 10:30 morning on 7th, I was personally present here at the gate to welcome him. Secondly, what he is asking is minute book as on 1/4/2011 till date. That means it looks like that he wants to investigate 1 year's affairs of Goa Cricket Association. When he ceased to be member of Goa Cricket Association, it looks like interference is, because he was there till 2010 October when ODI took place. He had to face the entire ire of managing committee for having printed tickets with the same number. My question to him, was it everything fair and justifiable? Nothing went wrong in Goa Cricket Association till he was a member of Goa Cricket Association. Thirdly, BCCI has not even phoned us about so-called Chetan Desai bravado of saying that I talked to BCCI. He should tell you with whom he talked. This whole drama looks to me a vested interest of Mr. Chetan Desai to come in Goa Cricket Association by influencing club, nothing else. About this ground, there is an allegation that we have not taken Panchayat permission. It is a fact. Opposite to me, there is a building of GSIDC belonging to Education Department. GSIDC has not taken permission from Panchayat. It is normal case that whenever any construction comes on government property, no Panchayat or municipal permission is taken. That doesn't mean the building becomes illegal. गोल्डन जुबली डेव्हलपमेंट कावन्सिलाचो गोवा विजन 2035 अहवाल 1.5 म्हयने भितर तयार जातलो. दोतोर रघुनाथ माशेलकाराचे येजमानके खाला ह्या कावन्सिलाची बिरेस्तारा पणजे मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका जाली. हे बसकेंत अहवालाच्या मसुद्याचेर बारकायेन चर्चा जाल्या. कांय वांगड्यांनी केल्ल्या सुचोवण्याचो आस्पाव करून निमणो अहवाल तयार करपाचें हे बसकेंत थारलें. दोतोर रघुनाथ माशेलकाराच्या अध्यक्षतेखाला नेमिल्ल्या 17 वांगड्याच्या समितीन तयार केल्ल्या गोवा विजन 2035 या अहवालाच्या मसुद्याचेर बिरेस्तारा मुख्यमंत्र्याबरोबर भासाभास जाली. बसकेक कावन्सिलाचे अध्यक्ष रघुनाथ माशेलकार, वांगडी माधव गाडगीळ, अशांक देसाय, दोतोर लिजिया नोरोना, प्राध्यापक इरोल डिसोजा, समन्वयक पी विजयन, नोडल ऑफिसर भास्कर नायक आनी हेर वांगडे आशिल्ले. बसकेक विजन मसुद्याचेर समितीच्या वांगड्यांनी कांय सुचोवण्यो केल्यात. त्या सुचोवण्याचो आस्पाव करून निमणो अहवाल 1.5 म्हयन्या भितर तयार जातलो आनी तो लोकां खातीर उक्तो दवरतले अशें सुत्रांनी प्रुडंटाक सांगलें. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार. आतां घेवया एक वेवसायीक विसर.